बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू आणि तुमची सोवी असो. बावा भयणीनो, आयज बाग्योंत आंद्रे 2 दुताची परब. ताणे जेजूचो उलो आयकलो आनी आपल्या जिविताची दिशा जेजू वाटेन लायली आनी तेच वाटेन गेलो. वाडलो आनी बाग्योंत जालो. आपल्या जिवितान जेजू कडच्यान अणभवलोली दयाळाय वांटून ताणे जेजूक पोरगोटलो. आमकां तो आयज असल्याच जिविता वरवीं जेजूक साक्षी दिवन ताका पोरगोटूंक नेट दिता. ताचे मोजतीन आमकां दयाळायेचे साक्षींतल्यान जेजूक पोरगोटपी कोर म्हूण मागुया. आयचे नोवेन सगल्या पाद्री, सिमनारिस्ता आनी आंगवण केलोल्या ब्रदरां पासत भेटयला. सांत आंद्रेचे मोजतीन ह्या सगल्या पासत देवा लागीं मागुया. मोगाल बाबा भणीनो, ही कल्पना आमचे भयणींत आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यान ती आयचे इंतेस हांव खेरीत भाशेन सगल्या पाद्री पासत आनी पाद्री जावंक आवडेतात तांचे पासत आनी आयची परब बाग्योंत आंद्रे जेजूचो धर्मदूत ताचे विनवणेन आनी आमच्या बाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या 7व्या दिसाच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता तेन्ना बाग्योंत फ्रांसीस शावेरूय बाग्योंत आंद्रे भाशेन जेजूचो गोवाय जालो, दयाळेचो, कोणवाळेचो, प्रिती मोगाचो. हीच भावना आमच्या मनान धरून आमी सगल्या सोवे ओदीक दयाळ, ओदीक मोगाळ, ओदीक काकुत्सार, ओदीक कोणवाळायेची जावंक आमकांय बोल दी म्हूण ह्या मिसान खोतखोत्यान मागुया. जायते फावटी आमी चुकल्या दुसऱ्यांक दया दाखोवंक. आमचे वती आमकां दुसऱ्यांनी दया दाखयली जाय, पूण आमी केन्ना केन्नाय धारूण जाल्या, निभोर जाल्या. दुसऱ्यांक बोगसूंक, दुसऱ्यांक दया दाखोवंक आमी घोडेक चुकल्या. आमच्या पातकांचें बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर देवाचे काकलुतीक आनी दयाळायक उलो करून हात जोडून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सुरान सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Sonia
मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताज्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाजताव. तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेलये तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. तुमच्या जोणेकल्याच्या इंतेसां पासत बागेवन फ्रांसीस शावेरेचे विनवणेन बापाक उबारात. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान पुरवटूंक आनी पोरचेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो बागयोंत आंद्रे आपले आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मोरो पुर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बोल दी. आनी पाद्री सगळे आमी आनी पाद्रीपण शिकूंक आंवड येतात तांणी जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन आमचें जोणेकल्याचें जिवीत जावं दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकांत आपली राजवडकी चलयत आसा सासणाच्या सासणांक. बागेवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उसारची जाल्यार आनी तेका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काल सांतावन सोत मानशी जाल्यार तुजें थारोण जातलें. काल सांतावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें थारोण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कधीच लोजेक सांपडची ना अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना आसली. कित्याक सगळ्याचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो. कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावाड दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्ल्या शिवाय ताचेर बावाड दवरतली कशी. खबर पोर करपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय पोरगोट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत. पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायेश म्हणटा सर्वेस्परा आमी पोरगोटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप पोरगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां तो तांच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा बरीत. कारण शेखान शेख प्रितुमेचेर तांचो ताळो आसता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचे उतरे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो.
शेकन शेख प्रितुमीचेर तांचो तालो आयकुया आनी एकदा म्हणुया. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलब तांच्या हाताचें काम पोरगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकन शेख प्रितुमीचेर तांचो तालो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताल्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकन शेख प्रितुमीचेर तांचो तालो घासता. संवसाराच्या शिमापर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब शेकन शेख प्रितुमीचेर तांचो तालो आयकूं येता. उद्गार सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले कारवी तुमी जावशे हांव करतलो. Sorbes por तुमचे सोबे आसूं. माते बाप परमणे जेसू क्रिस्ताचे शो वर्तमान. गालिल्याच्या दर्या देगेर चलतना जेसून दोगां भावांक एकलो पेद्रो म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हटलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले कारवी जायशे करतलो. रोखडेंच झाडां सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंयच्यान फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, व्हड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायची सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भावांभयणींनो, आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस आनी व्हडे खुशालकायेन आमी इतलीं जाणां ह्या बाजिलिकेच्या आंगणांत एकठांय जाल्या भोक्तीन, मानान, मागण्याच्या मनान. कित्याक बागयोन फ्रांसीस शावेराची आमकां चड आवड आसा, मोग आसा. ताची कूड आमच्या गोंयांत आसा. तो आमच्या गोंयांत चल्लो, भोंवलो, रावलो, न्हिदलो, उठलो आनी जेजूक पोरगोटलो. कितें म्हणलें तेणें आमकां सगल्यांक. आनी आयचो विशय जावन आसा कितलो मोलाचो आनी म्हत्वाचो. दोयाळेंतल्यान साक्षी दिवन क्रिस्ताक पोरगोटूंक वचुया. आयचो संदेश बाबडीनो आमकां सगल्यांक एकदम गरजेचो आयच्या काळार. ही दोयाळाय, कायंडनेस, कंपॅशन, लव, अंडरस्टँडींग उणी जायत गेल्या मनशाच्या जिवितांत. कित्याक मनशाच्या जिवितांत आपलेपण वाडलां. सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, नॉट अदर सेंटर्डनेस बट सेल्फ सेंटर्डनेस. सगळें आमचेंच, आमकांच, म्हजेंच जावंक जाय. दुसऱ्यांचें पळोवप पाड. जायते फावटी आमी पळयता फामिलीनी पुरयान भाटाच्या कुडक्याक लागून, ओ घडयेक एका ल्हानशा वणटीक लागून, ओ ल्हानशा पायणीक लागून कितले फावटी केस्तांवां
दयाळाय ना बाबडीनो. आनी हो विशय आमकां सगल्यांक म्हत्वाचो, कित्याक आमी तर ह्या संवसारांत मनशांक अशी एकचारान जियोंक पावतल्या फकत दयाळायेंतल्यान, कोणवाळायेंतल्यान, मोगांतल्यान, न्हय रागांतल्यान, न्हय दुसऱ्यांचेर वायट करून आमी केन्नाच एकचारान जियोंक पावचे ना. आमी सुणी माजरां कशी झगडटा मागीर. कितले जाणां आमी, आनी अदी करून आमी क्रिस्तांवां, जायते फावटी अजाप दिसता जेजूची पाटलावदारां, पण कितलीं जाणां कोर्टान झगडटात. ही दोळाय तर असली कोर्टान इतल्यो केसी पावपाच्यो न्हय, पूण आतां कोर्टान आमी सगलीं दिसाच्या दिसा जायतीं जाणां वेता. समटायम्स एवरी डे वी आर इन द कोर्ट. कित्याक ल्हानशा त्या 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर भाटांक लागून. आनी चडशे की मामडीनो जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान 1-2 भावांच्यो खबरो कोत्ता. दोग म्हणजे 4 जाणटे. तांणी जेजू जेकलो आनी जेजून तांकां देखलें आनी तांणी म्हटलें, जेजून तांकां म्हटलें, म्हजे फाटल्यान यात. इतलेंच म्हटलें आनी कांय म्हणूंक ना. आनी ते सगलें सोडटात. दे गिव अप एवरीथींग because they found the treasure, they found the savior, they found Jesus. बागेन आंद्रे आयचे परब आमी समोरूप काम तो आपले बिझनेस कोत्तालो आनी ताचे बिझनेस बरें चलतालें. आयज काल आमी जाणो नुस्त्याचें बिझनेस म्हणजे व्हेरी फ्लरिशींग बिझनेस. आयज जायते जाणां आपले धंदे सोडून, दुसरे कामां सोडून होडी घेतात, ट्रॉलर घेतात आनी नुस्त्याचो धंदो करतात. व्हेरी फ्लरिशींग. तेन्नाय आसलें फ्लरिशींग बिझनेस बागेन आंध्राचें, पूण तांणी सोडलें. कित्याक तांणी जेजू कळकलो. हो की जावन आसा सरवंडार मनशा कुलाचो आनी आपलो सरवंडार ताणें केलो. बागेन फ्रांसीस शावेरानूय तेंच केलें. तो ताची सपनां व्हडलीं आसलीं. तो व्हडलो मनीस जावंक सोदी, फामाद मनीस जावंक सोदी, पूण जेजून ताका आपल्या चपक्यान घेतलो. जेजूचो मोग ताका लागलो आनी ह्या मोगान इतलो तो भरलो की सगळें सोडून दिलें. दॅट इज कॉल्ड टू गिव अप एवरीथींग, टू एम्प्टी योरसेल्फ. जितले आमी एम्प्टी करता आमकां दुसऱ्यांक आदार येता, दोयाळ जाता, दुसऱ्यांचे बरें चिंता, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता, वी एम्प्टी आवरसेल्व्स. And the more we empty ourselves, there is a logical consequence for it. We fill ourselves with the love of God. If we are full of hatred, if our cup is full of enmity, revenge, vengeance, तातूंत आनी कितें बरोंक जाता? तुजें कप तर भरला, तातूंत आनीक कितें घालूंक जाता? उदक घालूंक जाता, च्या घालूंक जाता? कप भरलें. पूण कप खाली करूंक जाय, नवें कितें घालपाक. आमचें जिवीत खाली करुया, दोयाळ्याची मनशां जावया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन, बागेवन आंद्रे भाशेन दुसऱ्यांक अदीक बरें करूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक, गरजेवंतांक पावूंक, दुबळ्या धाकट्यांक, कोण नासलेल्यांक, जाणट्यांचो परामोस करूंक, जाणट्यांची काळजी घेवंक आनी हे भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक कोतकोत्यान ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया आनी आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. दिसपोट ही मिसान वांटो घेतली. आमी सगळीं दोयाळाच्या जिविताची गोवाय आनी जिवितांतल्यान दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या याज्ञिकांनी केलोल्या आपल्या जिविताच्या समर्पणांतल्यान सोमेस्तांची आपुरबाय करून तें तांणी जियोंक देवा लागीं मागुया. सेमिनारींनी, सेमिनारिस्तांची आनी याज्ञीक घोरांनी याज्ञिकाची आंखोडणी कोत्तेल्यांचेर उजवाड आनी पवित्र आत्म्याचें बोल देवय म्हूण देवा लागीं मागुया.
तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट दानाच दिवन न्हय पूण आपल्या जिवितांतल्यान जेजूची बरी खबर परगटूंक आमची उमेद वाडोय म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुझे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी दवरल्यात. आमचेर एक एकल्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद घाल आनी कोणवलायेची, दोयाळायेची, मोईपासाची, मोगाची, इश्टागोतीची, दुसऱ्याक बरें करतली मनशां आमकां सगल्यांक एक एकल्याक कोर म्हूण आमी तुजे लागीं खाल ती कायीन मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. मोशा बाबाबडिनो आमचे बलिदान सरपुतवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण व्हडल्यान मागात. आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा बापा, भाग्यवंत आंद्रेच्या पोरबे दिसा आमी तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमचीच तुका मानो आमची भेटवणी आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरों. हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारूंक सर्वणीच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा बगूंक आमी पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा ससनाच्या देवा, सर्व कली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासनीक गवळ्या तुजो इन तूं कोदींच ताणीनाय, पूण भाग्योन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इणाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां दिवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायताव.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ती तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली तुका रव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलीं हे म्हज्या उगडासा कोरात Bawartaco gut porgotuja. Sumna Jesu kami dohadau, anikau si nebienau, ilesvavi doyuvanisu, amin tuže moron porgotau. Bapa, Jezucia मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय याज्ञिक भाव श्याम शियादी मरण गेल्यात तांकां जेजूच्या जिवंतपणान वांटो मागुया तांकां आनी तुजे इश्टाक वतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें परसरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता आंकवार म्हरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुसे भाग्योन दोता भाग्योन आंड्रे सान फ्रांसीस शावियर आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजून आमकां दोळ्याची कोणवालायेची आनी मोगाची वाट शिकयल्या आपूण जियेलो आनी आमकांय जिवंक आपयता तर हेंच मनान धरून सगळ्या सवे आमी मोगाळ दोयाळ आनी कोणवालायची जावंक आमकां शिकय म्हूण टू बी कंपॅशनेट ह्युमन पर्सन्स आमकां शिकय म्हूण हात जोडून स्वर्गीच्या बापा लागीं मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन करूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवच कांय आमकां दी
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे नांवांत आमी बरो भाशेन उतरेकतांव तर आमकां जुदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय सर वाखांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पुढचे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दीश काल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान मोगान सांबाळ जोच येताय राजोर चलयताय सासनाच्या सासनांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिळे संसाराचे पाप खातीर आमची शापोत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप खातीर आमची शापोत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप खातीर आमची शापोत कर ओतो जेजू देवाचो पूत आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोमी दयाल ती सुभागी म्हूण ताणें भाग्यांतल्यान आमकां शिकोवन दवरल्या जी दयाळ जातात ती देवाक पळयतात दयाळ्याची मनशां आमी जावंक फुडें सरतलीं आनी जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आशेतलीं सुभागी ह्या तुवें म्हजे भितऱ्योचे म्हाका फावना पुढच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूची करून रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं सोगलीं बसुया आमकां सगल्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें बसलेलीं आसात ताणें दोनूय वाटेन कुमयां घेवंक वेचें एकेच वाटेन लूट करची न्हय While we greatly appreciate the presence of the members of the other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणे बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव हो जेजूक शेवूंक फुडें सरचें. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
सगळ्याचो येचा जालो दुस्मानां वेंगेन गेल्या मोगानूच जिवीत जाल्या दोनात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्यान तुमी कोता तितले ओरे संता म्हाका पावले दोनात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्यान तुमी कोता तितले ओरे संता म्हाका पावले Siwung wache, nangyayang siwung wache, anone biglang wache, watsuya biragingse, doratlo ekahamekazo, dosahawi kela kumso, belak tumi, kota ite, dosata makrapawli. सगळीं आमी आमचे दोळे बंद करुया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला. ओगेपणान ताका दिन वाचुया. प्रार्थुया. बापा, दोन दुतांच्या हातांतले आमकां पावलेलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भाव भयणींक जेजूची ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. आयज बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. आयच्या नोवेनाची फुडली मिसां हे भाशेन आतां मीस जातलें 10:30 वाजता. तशेंच सांजेचें 3:45 मीस. GOPV, BCDC, सेमिनरीज, DCLA, DCSCM, DPS ह्यो मांडावळ करतल्यो. उपरांत 5:15 आनी इंग्लीश मीस जातलें 6:15. खुमसारांक तुमच्या बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. पूण आयज सांजे खुमसारां नात. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सातीस साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळी ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना मागणी करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. आयज सांजे नायट विजील चलतलें 8:30 वाजता तावन से कॅथेड्रल हांगासर. तातूंत तुमी वांटो घेवं येता. सेवा धर्माची पुस्तिका आमच्या आनी इंग्लीश भाशेन मिसां आदीं व मिसां उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरा कडच्यान तुमी घेवची. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी आमकां मेवता. आनी फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या YouTube चॅनलाचेर तुमच्यान तो पळोवं येता आनी डावनलोड करूं येता. फुलां भेटूंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवची. आयज आमचे पासत ही मिसाची भेट समोर उमतल्या फादर आनंद पायस हांकां
तशेंच माचीर आसलेल्या दुसऱ्या पाद्रींक आनी गायनाची मांडावळ करतल्या जॉन आनी ताच्या सांगात्याक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आशीर्वाद घेवंक मान बागोयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर जोड एकल्याचेर आनी तुमच्या फामिलींचेर घोराब्यांचेर भरपूर आशीर्वाद घालूं. वचुऱ्याक दोळ्याची मनशां आनी मोगाची मनशां जावंक भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर म्हणया. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गाक मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांताव. आमेन.